आषाढी एकादशी निमित्त आजचा एक मोठा उत्सव आमच्या हिंदू समाजाचा आणि आज हो उत्सव आमच्या पांडुरंग देवस्थान साखळी विठ्ठलापूर हांगासर मनोवपाक लागून असंख्य असे भक्त ह्या स्थळाचेर येतात। प्रति पंढरपूर अशें मानलें जाणारें हें स्थळ त्या जाग्यार आमची वाळवंटी न्हंय व्हांवता। जशी पंढरपुराक चंद्रभागा न्हंय व्हांवता तशीच ह्या स्थळाचेर वाळवंटी न्हंय व्हांवता आणि ह्या स्थळाचे थोडेशे साफ सफाई काम करपाचें आयज आमी येवजिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते मेळून हे आयज आमचें काम चालू आसात। ह्या कामाचे कार्यकर्ते जे जिल्हा पंचायत सदस्य आसात महेश सावंत, तशेंच आमचे पंच मेंबर ज्ञानेश्वर बाले आसा, आमचे बूथ अध्यक्ष आसात, तशेंच सगळे हितचिंतक कार्यकर्ते मेळून आयज ह्या स्थळाची व्यवस्थीत अशी साफ सफाई आमी केली। आयज मनाक खुशी भोगता की अशे असंख्य लोक भक्तगण ह्या स्थळाचेर येता आनी तांकां असुविधा जावची न्हू म्हणून हे काम आमी हातीन घेतलेलें आनी ह्या कामाक जे सहकार्य लोकांनी केलें, ह्या कार्यकर्त्यांनी केलें त्या बद्दल सगळ्यांचे हांव मना पासून आभार मानता। आयज देवाचे आशिर्वाद जे जे भक्तगण हांगासर येतले तेचे लाभत रावचे सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आसतना ह्या प्रति पंढरपूर अशें मानल्या जाणाऱ्या ह्या स्थळाचेर सगळ्यांनी फाल्यां सकाळी पहाटे पासून ह्या पांडुरंग विठ्ठल रखुमाई देवाचे आशिर्वाद घेवपाक लागून सगळ्यांनी येवचे। त्याच बरोबर गोंय सरकाराच्या गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन आमी हांगासर हे स्थळ सुशोभीत करपाचो प्लॅन केल्लो आसा। 2 कोटी खर्च करून ह्या स्थळाचे पुनर्बांधणी जावपाची आसा। एक फेज वायज म्हणजे ह्या फेसीन फक्त आमी इतलेच हो जो भाग आसा स्टेप्स आहा ते पर्यंत पालखेचो दवरपाचो जागा आसा तिथपर्यंत हे सुशोभीत करपाचें ठरयल्लें आसा। पावस गेल्या नंतर ताचें सगळें सोपुस्कर पूर्ण जाल्लें आसा आनी काम फक्त पावस असल्यामुळे आमी हे काम सुरू करूंक शकता। पावस गेल्या नंतर लगेचच हेज्या कामाची पयल्या फेसीन हे काम सुरू जातलें आनी दुसऱ्या फेसीन जे आहा ते आमकां ही पूर्ण जी रिटेनिंग वॉल आहा जी भिंत आसा प्रोटेक्शन वॉल ज्या जाग्यार आमच्या हांगासर नौका विहार स्पर्धा जाता आणि अनेक असंख्य असे स्पर्धक हांगासर भाग घेतात, तसे भावीक भक्त ह्या स्पर्धेंनी पळोवपाक येतात, लाभ घेतात। त्यामुळे हो जो स्थळ जे आसा हो पर्यटन स्थळ अशें आमकां राखून दवरपाचें आहा आनी तशें आमी प्रयत्न केल्ले आसा। गोंय सरकाराच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान हो फुडाकार घेतलेलो आसा। त्यामुळे हांव गोंय सरकाराचे मानाधिक पर्यटन मंत्री श्री रोहनजी खंवटे तशेंच आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता।